हो कुणय चिकलपाण वाठारांतलो बांद 2019 वर्सा सरकारान वट्ट 3 कोटी रुपया खर्च करून बांदला। मात ताची उंचाई कमी आशिल्ल्यान खारें उदक शेतांनी वचपाक लागला। ताका लागून शेताचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला। अशेंच खारें उदक शेतात वचत रावले जाल्यार शेताची जमीन इबाड जातली अशी खंत शेतकारांनी उक्तायली। देखून बेगोबेग ह्या बांदाची उंचाय वाडोवची अशी मागणी चिकलपाण खाजन टेनट असोसिएशनाचे अध्यक्ष विजेश नायक हांणी केला। हांगसर आमी जे बांद बांदलेले आता रिसेंटली सुद्दां आता आमी बांद बांदलेलो आहा पळय न्हू, तो सामको ओवरफ्लो जावन वचपाक लागलो उदक। आनी अशें जायत जाल्यार आमकां ह्यान फुडें हो बांद उरतलो काय कितें गॅरंटी ना। ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान हें बांदलेलें ह्या जवळ 3 कोटी गव्हर्मेंटान घातलेले आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक हो हें दिल्लो टेंडर दिल्लो। कॉन्ट्रॅक्टरान हें बांदलेलें पळय न्हू, तेणें हांगसर येवन एक्चुली हें पळोवपाक जाय आशिल्लें हांगसर कितें जाता तें। फाल्यां सकाळीं मोडलें 2 वर्सां ताका मेंटेनन्स पिरियड आसता, तेन्ना ताणें येवन पळोवप आसता। ताणें म्हाका दिसता अजून मेरेन एकूय दीस पावसान येवन पळोवंक ना, म्हणून ही परिस्थिती जाल्ली आसा। कारण आतां ही माती गेल्यार म्हाका दिसता फाटल्या जानेवारीच्यान ही माती वयता, जानेवारी गेल्ली आनी आतां ही परत पावसान स्टार्ट जाला वचपाक। अशी जर माती वचत रावत जाल्यार हें इतकोय जो पोर्शन आसा जवळ जवळ 100 मिटर, आतां ही निकती स्टार्ट जाला हाय टायड। सो ह्या हाय टायडीचेर आतां इतकें स्टार्ट जाला, आतां खंयच्यानूय व्हांवपाक स्टार्ट जातलें। ही जर बेल्ड तर वचत हो व्हेरी डिफिकल्ट बांदपाक, कित्याक फाटल्या फावटी हांगसरूच 25 मिटर खावटे पडलेले, हाफ मिटराची हायट जाय। तशीच फुडें जे वॉटर लेवल रायज जाता आनी तें आमकां परत प्रॉब्लेम स्टार्ट जावपाक जायना। म्हणून सगळो म्हाका दिसता बांदाक तेंच्यांनी एक रिटेनिंग वॉलाक एक 1.5 फूट सुमार हायट काडपाची गरज आसा। चिकलपाण जे हांगासरले जे लोकल शेतकरी आसा ते हांगा शेत रोयताले, पूण 2019 हांगा हे बांदाक खावटे पडले कारणान खारें उदक शेतांत घुसलेलें आनी शेतां पडीक दवरलेली। पूण गव्हर्मेंटान ह्या शेतकाऱ्यांक बरो दिलासा दिवपा खातीर हांगा 3 कोटी रुपया पेक्षा अदीक खर्च करून बांदलेलो बांद सद्याक ओवरफ्लो जावपाक लागला। हें खारें उदक ओवरफ्लो जावन सद्या शेतांत वचपाक लागल्या कारणान शेतकऱ्यांक सद्या नाराजी पसरलेली आसा। कुणयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।